पक्षाची ध्येय धोरणां सामान्य जनतेमेरेन पावोवप गरजेचें आसा। हे काम करपाची जबाबदारी दर एका कार्यकर्त्याची आसा। देखून कार्यकर्त्यांनी स्वताक कार्यकर्तो न मानता फुडारी मानून पक्षाचे कार्य करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां। मडगांवांत जाल्ल्या भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यांत मुख्यमंत्री उलयले। या 10 वर्षाच्या कार्यकाळात जसे युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या सगळ्यासाठी केला, ते आम्ही समजून घेतले आणि आम्ही जर लोकांमध्ये उलयले तर खूप व्हडलो इम्पॅक्ट लोकांचेर जावपाक शकता। कारण लोकांक शॉर्ट मेमरी आसता, लोक विसरता, लोक ते विरोधक कितें उलयता पळय ते लागिता चड उलयता आणि चड उलयल्या काय ताका बरें दिसता। त्याचे आम्ही सगळ्या तरेचे उलोवप हे चड गरजेचें आसा आणि आम्ही सगळ्या तरेचे उलयले त्या लोकां पर्यंत पावतले। म्हणून माझी तुमकां रिक्वेस्ट आसा, मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात, डबलजीच्या सरकारच्या कार्यकाळात माननीय मोदीजी केल्ली अचिव्हमेंट लोकांपर्यंत पावया। आम्ही पुस्तकाय त्यांच्या पर्यंत पावयतले आणि माननीय मोदीजी विकसित भारत 2047 कित्याक तर देश 100 वर्सां पुराय जाता। तो देश स्वतंत्र जावन 100 वर्सां